नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिसाच्या गुजरात भोंवडेर 5,800 कोटी रुपया खर्चाच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पाचे बसयले बुन्यादी फातर आनी केलें लोकार्पण. दर्यामळावेली संभाव्य आव्हानां तशेंच हवामान बदल ह्या सारकेल्या विशयांचेर बहुराष्ट्रीय पावंड्याचेर यत्न करचे पडटले. गोवा मॅरिटायम कॉन्क्लेव्ह कार्यावळीक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांचें प्रतिपादन. मध्य प्रदेशात जावपी आगामी विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर राजकीय पक्षांचे फुडारी कार्यावळीत घेतात वांटो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांचे मध्य प्रदेश आनी राजस्थानात भौशीक सभेंत मार्गदर्शन. राजस्थान विधानसभे खातीर आयच्यान उमेदवारी अर्ज दाखल करपाक जाली सुरवात. भाजपाचे 124 जाल्यार काँग्रेस पक्षान 95 उमेदवारांची वळेरी केल्या जाहीर. आनी खेळांत एका दिसाच्या क्रिकेट संवसारीक करंड सर्तींत अफगाणिस्तान आनी श्रीलंका मजगती खेळ सुरू. श्रीलंकेन सगळे गडी वगडावन 49.3 षटकांत केल्या 241 धांवड्यो. पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयच्यान 2 दिसाच्या गुजरात भोंवडेर आसात. आयज सकाळीं तांणी मेहसाणा हांगच्या माता अंबाजी देवळांत वचून दर्शन घेतलें आनी धर्मीक कार्यावळींत वांटो घेतलो. आपल्या दिसभराच्या कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुमार 5,800 कोटी रुपया खर्चाच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे उक्तावण, लोकार्पण आनी कांय प्रकल्पांचे बुन्यादी फातर लेगीत बसयतले. फाल्यां सकाळीं 8 वरांचेर केवडिया हांगा स्टॅच्यू ऑफ युनिटी ह्या सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या स्मारकाक ते आर्गां ओंपतले आनी आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय एकता दिसाच्या कार्यावळींत लेगीत वांटो घेतले. दर्यामळावेल्या संभाव्य आव्हानां तशेंच हवामान बदल, चाचेगिरी, आतंकवाद आनी घोळी वखदांची तस्करी ह्या सारकेल्या विशयाचेर उपाय येवजण करपा खातीर बहुराष्ट्रीय पावंड्याचेर यत्न करचे पडटले अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें. गोंयांत आयोजीत केल्ल्या 3 दिसाच्या गोवा मॅरिटायम कॉन्क्लेव्ह कार्यावळींत तांचें मुखेल उलोवप जालें. 3 दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय कार्यावळींत वेगवेगळ्या देशाचे प्रतिनिधी वांटेकार जाल्यात. विदेश वेव्हार राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी, नौदळ मुखेली ॲडमिरल आर हरिकुमार हांच्या सयत हेर मानेस्त ह्या कार्यावळींत वांटेकार जाल्यात. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी मॅरिटायम विशयाचेर आयोजीत केल्ल्या एका प्रदर्शनाक लेगीत भेट दिवन पळोवणी केली. Optimal outcome often involves cooperation and building trust among nations, or the fear of being taken advantage of or acting alone in the hostile world can lead to suboptimal decisions. The challenge is to find solutions that promote cooperation, build trust, and mitigate the risk associated with the prisoner's dilemma situations. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. जयशंकर हांणी आयज कतारांत बंदखणीत आशिल्ल्या so that optimally collaborative interaction is possible for our mitigation frameworks. Friends, how do we build trust? We build trust through dialogues, such as Goa Maritime Conclave, joint exercises, industrial collaboration, sharing of resources, respecting international law, etc. The lesson is that trust among cooperating countries would lead to optimal outcomes in respect of our common maritime priorities. Since our countries interact with each other repeatedly on a multitude of issues, it is possible to build trust by discussion and consultation, as well as by consistently acting in concert with each other. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. जयशंकर हांणी आयज कतारांत बंदखणीत आशिल्ल्या 8 भारतीयांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. सोशल मिडियाचेर तांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण भारत सरकार ह्या विशयाचेर गंभीर आसा आनी 8 भारतीय नागरिकांच्या सुटके खातीर जायते यत्न सरकारी पावंड्याचेर जातले अशें लेगीत तांणी नमूद केलां.
कतार न्यायालयात 8 भारतीय आदल्या भारतीय नौदळ अधिकाऱ्यांक दिल्ली फाशीची ख्यास्त ही गंभीर घडणूक आसा. तांच्या सोडोवपा खातीर भारत सरकार कायदेशीर मार्ग आपणायतले अशें स्पश्ट मत भारतीय नौदळ मुखेली एडमिरल आर हरिकुमार हांणी उक्तायलां. गोंयांत आयोजीत केल्ल्या 3 दिसांच्या मॅरिटायम कॉन्क्लेव्ह ह्या कार्यावळीक वांटो घेवपा खातीर गोंयांत आयिल्ल्या एडमिरल हरी हांणी ही म्हायती दिली. Court hearing. It was supposed to have been transcribed and provided on Sunday. It is Monday. When I get back, we'll have a look at it. But you have heard the MEA statement on this. Every effort is being made by the government to ensure that we take up through the legal course and find relief for our personnel. सक्तवसुली प्रकरणात सहकारी ह्या विशयावेली एका परिशदेक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी संबोधित केले. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळ आणि सीमा शुल्क विभाग हांच्या जोडपालवान ह्या परिशदेचें आयोजन केलां. ह्या परिशदेक वेगवेगळ्या देशांचे प्रतिनिधी वांटेकार जाल्यात. अवैध व्यापाराक आळबंद घालपा खातीर खर उपाय येवजण गरजेची आसा अशें मंत्री सीतारामन हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. Prevention and deterrence is that particular area in which I would think this global conference on cooperation in enforcement matter should give a lot of workable ideas. It is important for all governments to know how to deter smuggling, how to deter activities which are endangering our wild fauna and flora, how to deter activities where networked groups think the small fries can be sacrificed, police or the customs authority can catch hold of the small, but the larger fish which is behind, the brain behind, is never going to be caught. घेऊया एक लहानसो विसव. I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows? After watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. देशांत भलायकी खातीर अरविल्ल्यो साधन सुविधा पारंपारीक पद्दतीची चिकित्सा व्यवस्था दिवपा खातीर केंद्र सरकार प्रयत्न करता अशी माहिती केंद्रीय भलायकी मंत्री डॉ मनसुख मांडवीय हांणी दिल्या. नवी दिल्लीत दक्षिण पूर्व आशियाई वाठारांतल्या संवसारीक भलायकी संघटनेच्या 76व्या सत्रांत मंत्री मांडवीय उलयताले. भारत सरकारान आयुष्मान भारत ह्या येवजणे वरवीं तशेंच वेलनेस केंद्राच्या मजतीन समाजांतल्या निमाणे पावणे मेरेन भलायकी सेवा बरे तरेन पावयल्या अशें मंत्री मांडवीय हांणी सांगलें. Health and wellness centers have recorded over 2,110 million footfalls. The impact of resounding with individuals availing free drugs of over 1,830 million times and diagnostic services over 873 million times. Additionally, 26 million wellness sessions have been conducted, engaging more than 306 million people. The entire network of health and wellness centers is fortified by the digitalization and dedicated portals. मेरी माटी मेरा देश ह्या देशव्यापी अभियानाचो समारोप सुवाळो फाल्यां 31 ऑक्टोबर दिसा नवी दिल्लीत कर्तव्य पथाचेर जातलो. ह्या निमतान एकता दौडचे आयोजन केला.
ह्या दिसा मेरा भारत ह्या पोर्टलाचे लोकार्पण जातले. देशांतल्या तरणाट्यांक एक माची उपलब्ध जावची आनी तरणाट्यांचें योगदान राष्ट्र उबारणीक मेळचें ह्या हेतान हो पोर्टल सुरू करतले अशी माहिती केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी दिली. मेरी माटी मेरा देश ह्या अभियानाक 36 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतले प्रतिनिधी दिल्लीत एकठांय जाल्यात. दरेक राज्यांतल्यान मातयेचे कळस दिल्लीत पावल्यात. ह्या निमतान वेगवेगळ्या कार्यावळींचें लेगीत आयोजन जातले. मंत्री ठाकूर हांणी ह्या अभियानाविशीं अधिक माहिती दिली. आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश ने पिछले 2 वर्षों में मनाया. लाखों कार्यक्रम हुए, करोड़ों लोग उससे जुड़े. एक भारत श्रेष्ठ भारत को और बल देने का काम जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है वो युवा कर रहे हैं. अपनी मिट्टी के साथ जुड़े रहना और अपने शहीदों को याद करना और देश के कर्तव्य पालन करके विकसित भारत देश करने के लिए, विकसित देश बनाने के लिए आज युवा संकल्प ले रहे हैं. देश के युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है और ये साफ नजर आता है तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक और नागालैंड से लेकर हमारे गुजरात तक. कहीं पर कोई कमी नहीं. हर क्षेत्र से भारी संख्या में युवा हैं और जोश देख रहे हैं. तपती धूप में भी ये युवा, इनका जोश कोई कम नहीं कर पा रहा है और हाथों में तिरंगा लिए. ये तिरंगे की ताकत है कि ये तिरंगे की शान, आन बान शान के लिए युवा कहीं से भी देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं. दिल्लीचे आदले उपमुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे फुडारी मनीष सिसोदिया हांचो जामीन अर्ज आयज सर्वोच्च न्यायालयान भायर मारलो. दिल्लीत उत्पादन शुल्क घोटाळा प्रकरणात सिसोदिया हांचे आड कागाळ सुरू आसा. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती SVN भट्टी हांच्या जोड खंडपीठान हो निर्णय दिला. सिसोदिया हांणी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि अबकारी मंत्री असताना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात भ्रष्टाचार केल्ल्याचो दुबाव CBIन दवरून तांचेर कायदेशीर कारवाय सुरू केल्या. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर हांणी केरळा कलामासेरी वाठारांत स्फोट जाल्ल्यान 3 जाणांक मरण आयिल्ल्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री पिनराय विजयन हांणी ते निमतान सर्वपक्षीय बसकेचें आयोजन केल्लें. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर हांणी ह्या प्रकरणाचेर टिका केल्या. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर हांणी रॅलीत आशिल्ल्या हमासाच्या आतंकवादीच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीचेर प्रस्न उपस्थित केलो. नवी दिल्लीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मुखेलमंत्री पिनराई विजयन आनी केरळ पुलिसाचेर लेगीत तांणी खर टिका केली. Hamas chief being given an opportunity with no intervention by the government of Kerala or indeed the Kerala police to address a large gathering of youth and inciting them with radicalism and Hamas, contrary to what Shri Munir says of the Indian Union Muslim League or what Swaraj says of the CPM, is certainly a terror organization that has wrecked lives, raped women, killed children. That under Chief Minister Pinarayi Vijayan, Kerala has shown increasingly a tolerance towards radical elements and radicalization, that whether it is in June 23's Elattur Kozhikode attempt to burn a train which would have caused, God forbid if he had succeeded, over 200-300 deaths, and the characterization of that person as being mentally ill till it was revealed that he was, till investigation revealed that he was a Zakir Naik, an ISIS sympathizer, and that it was a deliberate attempt at terrorism. That is also in the history. And what I said is that there is a history of appeasement of radical elements by both the Congress and the left in Kerala. मध्य प्रदेशात जावपी आगामी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राजकीय पक्षांचे फुडारी वेगवेगळ्या कार्यावळींत वांटेकार जातात. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी काल मध्य प्रदेश आनी राजस्थान ह्या राज्याच्या भोंवडेर आसात. तांणी मध्य प्रदेशांत भोपाळ आनी आयज राजस्थानांतल्या भौशीक सभांनी वांटो घेतलो. भाजपाचे राष्ट्राध्यक्ष JP नड्डा हांणी लेगीत छत्तीसगडांत रायपूर हांगा आयोजीत केल्ल्या भौशीक कार्यावळींत वांटो घेवन आगामी विधानसभा वेंचणुके संदर्भात मार्गदर्शन केलें.
राजस्थानात जावपी आशिल्ल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल करपाक आयच्यान सुरवात जाल्या. 6 नोव्हेंबर मेरेन अर्ज दाखल करपाची मुजत आसा जाल्यार 9 नोव्हेंबर मेरेन अर्ज फाटीं घेवपाची मुजत आसा. एकूण 200 सुवातां खातीर ही वेंचणूक जाता. उमेदवारी अर्ज दाखल करपाच्या प्रक्रियेचें पुराय चित्रीकरण जातलें. भाजपान आतां मेरेन 124 उमेदवार जाल्यार काँग्रेस पक्षान 95 उमेदवारांची नांवां जाहीर केल्यात. आंध्र प्रदेशात विजयनगरा जिल्ह्यात काल सांजे जाल्ल्या भिरांकूळ रेल्वे अपघातांत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 11चेर पावला जाल्यार 50 परस चड प्रवासी जखमी जाल्यात. पलासा पेन्सीचेर ह्या रेल्वे गाडयेन रायगड पॅसेंजर गाडयेक कंकटपल्ली स्थानका लागसार फाटल्यान मुखिल्ल्यान हो अपघात जालो. ह्या अपघातांत रेल्वे गाडयेचे 3 डबे रुळावेल्यान घसरले अशी माहिती रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. जखमी जाल्ल्या प्रवाशांक विशाखापट्टणम आणि विजयनगरम हांच्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. राज्य सरकार आणि रेल्वे बचाव पंगडाचे वतीन बचाव आणि मजत कार्य सुरू आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांचे कडल्यान मजत कार्याचो नियाळ जाणून घेतलो. घेऊया एक ल्हानसो विसव. Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. पळोवया मुखावेले खबरो. 2024 वर्सा गोंयांत आयोजीत जावपी पर्पल फेस्ट ह्या दिव्यांगांच्या महोत्सवात संवसारभरांतल्यान 5000 परस अधिक दिव्यांग वांटेकार जातले अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. पर्पल फेस्टच्या निमतान हेर राज्यांच्या प्रतिनिधी वांगडा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं हेर राज्यांतल्या अधिकाऱ्यां वांगडा लेगीत चर्चा केली. गोवा में होगा 8 जनवरी से लेके 13 जनवरी तक पर्पल फेस्ट गोवा में होगा और वो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट होगा. पिछले साल हमें डेलीगेट्स रजिस्ट्रेशन हुए थे 5000 और उन्होंने उसके बाद में हमने बंद किया था. इस साल हम उससे आगे जाके मतलब 6, 7, 8 हज़ार तक वी आर एक्सपेक्टिंग डेलीगेट्स कर रहे हैं. और ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी हमें लगता है कि डिसेबिलिटी सेक्टर में कोई किसी को इनकन्वीनियंस हो सकता है, कहाँ पे मिसप्लेस होना, ये बाकी सब चीज़ें हो सकती है. लेकिन इसके लिए हमारे जो NGOs है, हमारे जो वॉलंटियर्स है, अपना पूरा दम लगा के वो काम कर रहे हैं. हर डिसेबिलिटी के एक ब्रांड एम्बेसडर है. अभी हमने उनसे एक वर्चुअल मीटिंग भी की है और उनको जिम्मेदारी दी है कि अपने डिसेबिलिटी सेक्टर में जो भी अचीवर्स है, जो भी सेलिब्रिटीज़ है, जो उनको लाना है, इन्फ्लुएंसर्स है, ताकि हम एक अच्छा यहाँ पे माहौल बन सके. यहाँ पे हमने 21 कन्वेंशंस रखे हैं जिसमें डिस्कशन होगा कि डिसेबिलिटी सेक्टर में अभी भी हर एक डिसेबिलिटी सेक्टर में क्या कमियां हैं, क्या सुविधाएं नहीं मिल रही है, क्या होना चाहिए. ये सब इन रिकमेंडेशन हम एक नई पॉलिसी बनाने के लिए भेज देना चाहते हैं. एक नया एक्ट भी होना चाहिए. उनको सक्षम करना, हर सक्षमता लाना, ये अपने शिक्षा में सक्षमता, उनके स्पोर्ट्स में सक्षमता, उनके इकोनॉमिकल फ्रीडम उनको देना है, उसमें सक्षम करना है. उनको प्लेसमेंट करना है, जहाँ पे उनको काम देने का वादा करना है. कॉर्पोरेट ऑफिस में उनको काम दिलवाना है ताकि वो अपने पैरों पर खुद ही खड़ा रहे और कुछ कमाए और अपने फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए. अस्तुरी 2023 या बायलांच्या कार्यावळीचे आयोजन गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज हांच्या बायलां फाट्याच्या वतीन आयोजित केल्लें. ताळगांवच्या कम्युनिटी हॉल सभाघरांत बायलांनी तयार केल्ल्या वेगवेगळ्या वस्तूंचे आनी पदार्थांचे प्रदर्शन करपी स्टॉल घातिल्ले. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी डॉ स्नेहा गीते, GCCIच्या बायलां फाट्याचे मुखेली रंजिता पै, ताळगांवचे सरपंच जानू रुजारियो हांच्या हाजेरीत ह्या 2 दिसाच्या प्रदर्शनाचे उक्तावण जालें. प्रदर्शनाच्या समारोप सुवाळ्याक शिवोलेचे आमदार आनी
ESGच्यो अध्यक्ष डिलायला लोबो हाजीर आशिल्ल्यो. बायलांच्या सबळीकरणा खातीर हें प्रदर्शन लाभदायी थारतलें अशें आमदार लोबो हांणी ह्या वेळार सांगून आयनॉक्स वाठारांत लेगीत अशा प्रकारची प्रदर्शनां आयोजीत करची अशें आवाहन केलें. There are women from Goa, all over Goa have displayed such beautiful collection, and this is what women empowerment is all about. And I wish the GCCI Women Wing, the full committee members headed by Asha, all the very best in conducting many more such events in empowering women. आणि पळयता ते भाशेन आमचे ट्रेडिशनल आयटम्स, आमचे नर्सरी सगळे डिफरंट वरायटी ऑफ आयटम्स, एकूच ना, डिफरंट वरायटी ऑफ आयटम्स आर देर. आणि बिसायड्स आमच्या बाय आशान आनी ताच्या आख्खे टिमीन 2 जाण महिलांक फेलिसिटेट केला, आमची ड्रायव्हर आणि फिमेल प्लंबर. सच तांकां मोटिवेट जाता, ती मोटिवेट जातली आनी कामां ही करपाक. वे विमन आमी ड्रायव्हर चडशे पळयत नात, प्लंबराचे खबरोच सोड, पूण ह्या बिजनसांनी बायलां येवन तेणी बरें बिजनस करूंक जाता, बरें आपल्या खातीर पांयार उबें रावन बरें 2 रुपया जोडून घरा व्हरोंक जाता. सी दिस आर पॉसिबिलिटीज वे विमन कॅन लूक इनटू. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी 31 डिसेंबर पयलीं विधानसभा अध्यक्षांनी पुराय करची असो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान आयज दिला. विधिमंडळाच्या शिंयाळी अधिवेशनाच्या काळात सुनावणी करप शक्य जावचें ना, ते खातीर अतिरिक्त वेळ दिवपाची मागणी विधानसभा अध्यक्षाच्या वतीन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हांणी आयज सर्वोच्च न्यायालयात केल्ली. मात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हांणी ती भायर मारली आनी 31 डिसेंबर पयलीं सुनावणी पुराय करपाचो निर्देश दिलो. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींत महाराष्ट्र पयल्या सुवातेचेर आसा. आतां मेरेन महाराष्ट्रांत 45 भांगरा, 32 रुप्या आनी 32 कांस्य अशी एकूण 109 पदकां महाराष्ट्राच्या खात्यांत जमा जाल्यात. जाल्यार गोंयांत 28 पदकां मेळयल्यात, तातूंत 2 भांगरा, 5 रुप्या आनी 21 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा. काल जाल्ल्या पेंचाक सिलाट ह्या खेळा प्रकरणांत गोंयच्या करिना शिरोडकर हिणें भांगरा पदक जोडलें. एका दिसाच्या क्रिकेट संवसारीक करंड सर्तींत आयज अफगाणिस्तान आनी श्रीलंका पंगडा मदीं खेळ सुरू आसा. श्रीलंकेन फलंदाजीन आपली सुरवात केल्या. श्रीलंकेन 49.3 षटकांत 241 धांवड्यो केल्यात, जाल्यार अफगाणिस्ताना मुखार 242 धांवड्यांची मोख दवरल्या. मजगतीं काल लखनौ हांगा जाल्ल्या खेळांत भारतीय पंगडान इंग्लंड पंगडाचेर 100 धांवड्यांनी दणदणीत पराभव केलो. भारतान निर्धारीत षटकांत 9 गडे वगडावन 229 धांवड्यो केल्यो, मात इंग्लंड पंगडाक सगळे गडे वगडावन 129 धांवड्यो करप शक्य जालें. भारताच्या रोहित शर्मान सामनोवीर पुरस्कार मेळयलो. तांणी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळांत 18,000 धांवड्यो पुराय केल्यात. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.2 अंश सेल्सियस, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी निमाणे कडेन परत एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिसाच्या गुजरात भोंवडेर 5,800 कोटी रुपया खर्चाच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पाचे बसयले बुन्यादी फातर आनी केलें लोकार्पण. दर्यामळावेली संभाव्य आव्हानां तशेंच हवामान बदल ह्या सारकेल्या विशयांचेर बहुराष्ट्रीय पावंड्याचेर यत्न करचे पडटले. गोवा मॅरिटायम कॉन्क्लेव्ह कार्यावळीक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांचें प्रतिपादन. मध्य प्रदेशात जावपी आगामी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राजकीय पक्षांचे फुडारी कार्यावळीत घेतात वांटो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचें मध्य प्रदेश आनी राजस्थानात भौशीक सभेत मार्गदर्शन. राजस्थान विधानसभे खातीर आयच्यान उमेदवारी अर्ज दाखल करपाक जाली सुरवात. भाजपाचे 124 जाल्यार काँग्रेस पक्षान 95 उमेदवारांची वळेरी केल्या जाहीर.
खेळात एका दिसाच्या क्रिकेट संवसारीक करंड सर्तीत अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका मजगती खेळ सुरू. श्रीलंकेन सगळे गडे वगडावन 49.3 षटकांत केल्या 241 धांवड्यो. आणि इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.